तुमच्या माध्यमांतल्यान ट्रॅफिक पुलीस जितले अवेरनेस करपा जाय तितले आमी करता, पण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या फोंडेकार जावं आमचे सगळे गोंयकारां अपील करता की बेसीक रूल तांणी फॉलो करचे. ओवरटेकिंग करतना रॉंग सायडीक करची न्ही. जे यूथ आसा तांणी हेल्मेट ISMR वापरचें, स्पिडीचेर नियंत्रण दवरचें, रूल फॉलो करचे. आनी दुसरी जे हेवी व्हेकल आसा तांकांय आमी अवेरनेस करता, ट्रेनिंग दिता. काल सुद्दां आमचे SP साहेब आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांणी मेळून आमी साऊथ गोवाची जितलेय ड्रायव्हिंग स्कूल आसा साऊथ गोवाची जवळ जवळ 80 लोक सुमार पार्टिसिपेट जाल्ले, ओनर्स जावं जे चलयता ते ड्रायव्हिंग स्कूल. तांकां सुद्दां आमी इंटरेक्शना वेळार ही सगळी माहिती दिली आसा की ते ड्रायव्हर तयार करता, ट्रेन करता, 4 व्हिलर जावं तेन्ना सुद्दां तांकां तांचो एक सिलेबस बी सगळो आसता. पूण आमची जे कितें एक्सपिरियन्स आसा, जे आमी ड्रायव्हिंग स्कूल जे शिकयतात, कोणाक क्रिटिसायज करपा न्ही. आमी जें कितें पळयलां तांचे कडेन इंटरेक्ट केला, फाटल्यान कितें जालें तें जाल्यार तुमी ड्रायव्हर जेन्ना तयार करता, ट्रेन करता, तांकां कितें कितें बारीक जे हे आसा, थोडे जे रुल्स आसा मॅन्डेटरी जावं कॉशनरी ते तांकां ते एक्सप्लेन करचें. फॉर एक्झाम्पल तांकां हांवें उलयतना सजेस्ट केलें, इवन ड्युरींग नायट एक तांणी अर्दवर सुमार दवरपाचें रातचें ड्रायव्हिंग स्कुलाक, की रातची गाडी कशी जावं इलेक्ट्रॉनीक सिग्नल आसा खंय इलेक्ट्रॉनीक थंय तांकां 2 मिनटां जावं तुमच्या कसो टायम आसा रावन एक्च्युअली दाखोवचें. मॅन्युअली सगळे डायग्राम आनी पिक्चर्स आसता, पूण एक्च्युअली आसा थंय तुमी तांकां दाखोवचें, घेवचें दाखोवचें तांकां कशें फंक्शन करता. जर ट्रॅफिक पुलीस कोण मॅन्युअली सिग्नल करता तांचे कडेन सगळी चार्ट आसता, पूण प्रॅक्टिकली आमचो ट्रॅफिक पुलीस फिल्डांत काम करता ते जे लर्नर आसा तांचे म्हळ्यार तांकां एक्च्युअली थोडो वेळ रावन दाखोवचें, सायनेजीसाची तांची म्हायती दिवची. जावं लेन ड्रायव्हिंग म्हळ्यार कितें RTO आनी आमी मेळून सगळे आमकां जी कितें एक्सपिरियन्स नॉलेज आसा ती तांचे कडेन शेअर केल्या. तांकां रिक्वेस्ट केला, इवन तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की तुमकां जर गरज पडल्यार ट्रॅफिक पुलिसाचो हेल्प घेवचो, की तुमकां कितें जर म्हायती दिवपा जाय. तुमची ट्रेनिंग कशें आसा, एक ड्रायव्हिंग स्कुलाक समज 10 जाण आयलो, ताका जर दिसता की आमचे ट्रॅफिक पुलिसाचो तो ट्रेन जावचे पयलीं, जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस रेडी आसा थंय वचून आमी तांकां हें करपाक. सो हे जे एक्सिडेंट जे पळय जाता, आमचो ट्रॅफिक पुलीस आनी डिस्ट्रिक्ट पुलीस जावं बाकी सगळे एडमिनिस्ट्रेशन आमी पूर्ण आमची मेहनत चालू आसा. आनी एट द सेम टायम जे मोटरिस्ट आसा तांचेंय आमकां कॉपरेशन लागतलें. ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक अपील करता की सगळ्यांनी ट्रॅफिक रूल जे बेजीक आसा ते तांणी फॉलो करचे. म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल एप्रोच रोड टू मेन रोड येतना कितें प्रिकॉशन, स्टॉप अँड प्रोसीड आसा, थोडे कडेन गिव वे म्हूण बोर्ड आसता, ते म्हणजे सायड दिवपाची, वाट दिवपाची. लेन ड्रायव्हिंग म्हण आसा, जेन्ना रोड मार्किंग प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेट लायन आसा जाल्यार ताचेर ओवरटेक करची न्ही. डॉटेड लायन आसल्यार ओवरटेक करतना सुद्दां तुजी मुखावयली व्यू जावं तुका मुखार गाडी येता काय ना तें दिसता, पण थंय अलावड आसा ओवरटेक करपाक, पूण तुका तुजे व्यू क्लियर आसपाक जाय. तेन्ना तुमी हे जे बारीक बारीक पॉयंट आसा आमी काल तांकां एक्सप्लेन केला. वन्स अगेन हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान परत सगळ्या अपील करता गोंयकारांक की गाडी सांबाळून चलोवं. आतां पावस येतलो, मड फ्लॅप लावची, वायपर आपल्याला लावचे, टायर चेक करचे पावसाक, आनी प्रिकॉशन घेवन चलोवचे. आनी तांणी स्वताचो जीव आनी दुसऱ्याचे रोड यूजर आसा तांचो काळजी घेवची. आनी गोवा आमचे पुलीस आनी सगळ्यांक एक्सिडेंट कमी करपाक तांणी मदत करची. कांय पेरंट्स आसा ते भुरग्या कडेन गाडयो दितात ICC, जे कोण अनऑथरायज कितें करता ताचेर आमी आमचे नोटिसांक आनी आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी एक्शन घेतलें. हाज्या पयलीं आमी अंडर एज ड्रायव्हिंगाच्यो केसी केल्ल्यो आसा. सो ते लिगल जे आतां न्यू एक्टा प्रमाणे कितें प्रोविजन आसा ते आमी अवश्य केल्ले आसा आनी रिपोर्ट धाडिल्ले आसा. सर तुम्ही मॉडिफाईड गाडी जो चलता रस्त्यार KTM म्हण ते मोर CCs आनी ते स्पिडीन चलयता त्यो तुमी कित्याक एक्शन घेना अजून पर्यंत? न्ही, मॉडिफायड बायकाचे आमी घेतला, आमचे कडेन केसी केल्ली आसा. मॉडिफायड बायक गेले जाल्यार विदावट हे कसलेच मॉडिफाय करपाक जायना, आमी घेतला. फॉर एक्झाम्पल आमचे रेडार अवेलेबल आसा, आमी स्पीड रेडाराच्यो केसी करता. आनी स्पीड रेडाराच्यो आमी केसी करता म्हणजे ताका सायनेजीस लागता. आमी एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणजे रिपिटेड एक्सिडेंट जाता, जावं ब्लॅक स्पॉट म्हण आसता. ब्लॅक स्पॉटार रिपिटेड एक्सिडेंट डेथ जाल्ले आसा 10 किंवा चड, आनी तो एक 500 मिटरांचो स्ट्रेच आसता, थंय आमी स्पीड रेडार लायता. कित्याक तो परत थंय रिपिटेड एक्सिडेंट जावचो न्ही म्हणून. आनी हे जे एक्सिडेंट प्रोन झोन जावं ब्लॅक स्पॉट ऑर वल्नरेबल स्पॉट थंय आमी जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांकां आमी सजेस्ट करता, आनी त्या प्रमाणे PWD आमकां हेल्पूय करताय बी.